Hi guys, welcome back to my channel. सगळी तुम्ही कशी आहाय? सजमोता सगळी बरी आहाय म्हणून आणि आम्ही बरी आहाय. सो एक्चुअली आमी बरी नाहली हे दिसांनी. बाई बरे नाहले. बाई आमी हिंगा हेनी बावरपा पडलेले कित्याक तेका तोडयेन तेका चोड जालेले तें, सो तेका लागून आनीक या आनी मागीर आमची एक ट्रिपूय आसली ती कॅन्सील जाली कित्याक तेका आमी व्हरोन व्हरपाक जातालें, बट फॉर सेफ्टी रिजन्स आमी तेका व्हरोना. मागीर भेजे म्हूण फाल्यां खंय वचतात तुमकां, सो पयले आमी पळोवया खंय सो खंय वता रे आमकां. सरप्रायज हिंगा पळय गुगल सांगता मरे खंय वता. सो तेणें सांगोना खंय वता तो तेणें आपणेंच पळयलां खंय व्हरपाचें तें आनी कितें तेणें रेजर्वेशन बाकी आसा थंय आनी आज पळोवया कितलो टायम आहा रे. 7 minutes. सो या गायज एन्सांनी आमकां सारकें ट्रीप कशी पडली रे. पोर्चुगल असतो बरी आमी पोर्चुगल एक्चुअली आमची रेजर्वेशन पोर्चुगल आसलें आनी बरी मागीर फाल्यां आमी हिंगा आसतली आसली फातिमा, बट इट्स ओके. तें हा बरें आतां, बट तेका आमी व्हरोना कित्याक मागीर थिंगा आनी कितेंय जाल्यार तें आनी कोण थिंगा धांवतलो आनी करतलो, सो इट वील बी लायक थिंगा बरें पीस ऑफ मायंड आसपान म्हणून तेका लागून व्हरोन तेका. सो मागीर वेजेवूळ खाला खंय वता पळोवया. बरें हा मरे रेस्टॉरंट खंय वता तो. धाबा कितें म्हणटाय बेस्ट बेंच घाल्ले हा आनी कदेल आनी सो थिंग पासून और थिंग पासून बोल्ला मागीर बरें हा काय कितें ना तशें न्हू, लायक अशें करून 1 स्टार कितें दिलशें माझी माय 1 स्टार आनी फूड हायजीन 3. सो ह्या गायड्लायन्सांनी आमी व्हिडियोय कांय घालूना कित्याक तेका लागून आमी बरी नाहली म्हणून. आनीक आमी म्हूण न्हू, आमगेर सगळीं बरी नाय, तीं बरी नाय, कृष्मान तीं बरी नाय, एकल्या येयले जाल्यार मागीर ते सगल्या येता. सो येस आमची सारकी वीश आहली वचपा हाल्या दिसता, बट इट्स ओके. आनी मॅडमी खंय व्हंकल घालून पोत्ती व्हंकल गायले पळय रे तेका पोत्ती घाल्ले गो सारकी घाल. सो गायज आमी पावली आनी हांवें सेलेक्ट पळय दाखय तुमकां कितें सेलेक्ट केलें तेणें खंयचें रेस्टॉरंट तें. सो गायज पळय हिंग बुकींग केलें तेणें, सो हिंग केलें दिसता. आयज पूण वेदर बरो आहा. वेदर म्हणल्यार सकाळीं बरें ना जालें, आतां बरें आहा अशें सानी. कितल्यांक केलेलें रे? हां कितल्यांक केलेलें रेजर्व? कितल्यांक बूक केलेलें? 7 केन्ना पावून फर्स्ट टायम सो हे आनी आमची बेबीचोय फर्स्ट टायम. बा घाल तेका आतां बॅग हाड म्हाजी. तेका व्हरून हिंगा आमी बार एरियान आहाय कित्याक बेजून बेबी सीट घालूंक मिसता. सो आमकां दोगांयकूय तेणें रेजर्वेशन करून दवरलेलें खंय. सो या गायज हांव नका तुमकां आयको येतलो जाल्यार म्हाजो एक्चुली मा एखादो घरा कडेन उरलो आनी वेजन एक्चुली आमकां रॉंग बूक केलें, आमकां दोगांयकूय बूक केलें तेणें
अरे हांव जाणाता तें बेबी हें करता म्हणून. सो तेणें बेबी रेजर्वेशन करूं ना सो आमकां दोगांकी सो आमकां मातशें रावपा पडलें लायक 2-3 मिनट्स कशें सो या पळय जालें मेवली सीट वेरी बिजी हा हिंगा न्ही रे होय. ओके सो पळय हिंगा येयलें आमी हिंगा येयलें आनी हिकरी स्मोक हावस सो इट्स रियली नायस हांवें बरें केलें मत ती चूज पयलीं मुगो कॉल केल्ली. हांव तुमकां आवाज येतलो जाल्यार मायक हाडपा जावं हालो आनी हेक पळय तितून घाल सकयल उडयनाका ओके बार्बेक्यू मरे पापा तूं उडयतो तें आं हें आख्खो हें करुया टेक्सास स्टायल स्लाइस बिस्किट थंय. हय येता तो. कितें जाता टेक्सास स्टायल बिस्किट. बिस्कीट हय. आमकां कितले हें तरी तें आमकां जातलो मरे खावपाक कितें जाय? हें तें हे रिब्स करुया खंयच्यो? ते कितें हेज्यो बीफू खंयच्यो बिस्किटू? आगो आयज आयज तुवें कोरी बरी न्हू लागता तें खावपाचें. वॉट बायक्स कोत्ता व्हड बायक्स जाय तें कर ऑर्डर. हें कोत्ता ताका कॉड बायट्स कोत्ता मरे आं दा सांग तूं कितें खाता तो. हें करुया हें आनी दिनाक ताका आतां मामा खावंक जावं आं. सो रोमा आख्खें आबूज जालां तेका सोजमो ना कितें ऑर्डर करपा जाय तें आख्खें तें आबूज जाता. जायती हा गोश्टी तेंच तेका आगो ऑर्डर कर गो कितें आबूज जाल मुगी बायल. हें कोयत मरे आं सो तें करी मरे हें करुया हें तें आनी बेबी कितें करुया सांग बेबी मॅक एंड चीज म्हूण सांगतालो न्हू तूं आनी तेका चिकनाचें कितेंय कर. सो गायज आमी हें केलें डिसायड केलें सो ब्रिस्कीट घेताय आमी आनी कितें रे रिब्स आनी कॉर्न डॉग कॉटन कँडी पिन गो तो. कितें कॉटन कँडी दोन. हो पूण ही पिलें कसो क्लासीक हो कर हो तो आं हय दाखय दाखय. डोंगर सो येता. बंद ना जाला थंय चात चड आयस घालनाका सांग तेका. मार्गारीत सोदूं येयला आमगे. cheese for her the kids menu yeah like how big is it So you get 5 slices. oh okay that's fine Is that with fries or salad? give us a thank you so guys आम्ही आता ऑर्डर केला हें करी चिकन बकेट. ते आयची विनर आहे हय तेका लागून. आमकां जातोल बरें खावपाक पयलीं खावया न्हू हें. पयलीं खावया चड. जाल्यार कांय जायत जाय चड हॅवी पडत मागीर डिजर्टान खावपा नाका आनी तेच टॅक्स मॅक्स आयज कितें? आयज ट्युजडे सो आयज हें ट्युजडेज कम होम टू रोस्ट हांव हें बेस्ट आसता मगो न्हू. टॅक्स मॅक्स न्हू बरें आहा पयलीं की हें मेळ तुका ट्रे आनी हें कितें बार्बेक्यू ब्लो आवट आं हें केन्ना थर्सडेचें बरें बरें. क्रावडा एट्रॅक्ट करून हांव मातशें अपसेट हाली गायज ताका लागून ताणें हाडलो म्हाका कित्याक आमी थिंग वचपाचें हाली न्हू सो ताका लागून हांव मातशें हें जालेलें एक्चुली वचपा जातालें आमी लायक
baby okay हालें, but I didn't wanted to take the risk, to be honest. So तेका लागोन हें करूं ना. मागीर आनी केन्नाय आमी वयतलीं next time बा. But yeah, आमी पावले I think right पावटी Lisbon, but this time it was special because we were specially going for the feast. And yeah, but next time, right? So वेजन्साल म्हाका तो आपूण वतलो, मागीर आपूण प्लॅन करून वतलो खंय म्हाका. हांव प्लॅन करीत शिवर जात टेंट प्लॅन केला जावन. So yeah, and it was so sudden, like we didn't even know that we were going. And maybe like, you know, and आमी मागलेले सायबीण माय कडेन आमची बरी सगळी आहा जाल्यार आमकां व्हर म्हणून. So it's anyways God's plan. कितें जाता तें बऱ्याकूच जाता. आनीक yeah, but I was little bit मातशी disappointment जाता कशें न्हू, but yeah, so तेका लागून. So yeah. So kids menu हांगा पळय kids menu. काय बरें आहा, जायते ऑप्शन्स आहाय भुरग्यांक पळय. आनी आज वीक डे इतली बिजी वीकेंड आपोची सारकें आख्खें फूल आहा. लायक हे पासून बसपा पासून मुखार ना. आमकां एक्चुअली आमी दोगां जाणां केल्यार म्हणून आमकां मातशें रावों पडलें, लायक 3-4 minutes. हांव ट्राय करता. बरा रवा सारको लायक डिफरंट ऑरेंज कसो लागता. मिसांगे हा इशू मिसांगे बरा एक पळयता दिवपा तें बसूं. रा तू काडटा आमी तू पिता मुगो. एक हें दिवया. हां तू कितें पिता तू सांगू कितें पिता तें. स्ट्रॉबेरी शेक पिता. स्ट्रॉबेरी हां साबाई शेक पिता गो बाय मार. हां तेका वाडी चार गो तू कितें जाय. ज्यूस जावो स्ट्रॉबेरी शेक जावो. कितें जावो तुवें डाडा कितू दिला. थँक यू. रा दिता रा दिता. सो गायज पळय येयले आमचे. सो हे म्हाजे वेजोचे हे बेबीचे आनी आमचे बेस्ट स्टार्टर आनी बेबीचे बेस्ट स्टार्टर. दर तें चड गरम हा मत्ती न्हू. गरम हा ते कोण दी रे तेका. कितें जाय हें जाय तें बरें लागता. सो हे आहा ते बर्बन ग्लेज्ड आनी तेजे आहा ते ब्रिस्कीट. बरें आहा ते. हां किती बरें आसतलें. चड बरी आमी दाखय मागीलो दाखय. हां दाखय. चड म्हळ्यार चड बरें. बरें ते सॉस दाखय. गोड बरें आहा रे. रोमा हें चड लायक जालें. म्हणल्यार गायज हें आहा बरें बट बार्बिक्यू टेस्ट म्हाका लायक ना एक्चुअली. हांव नखाले बर्बन ग्लेज इतलो हें आसतो म्हणून रे बरें स्वीट. बट म्हाजी टेस्टिंगा म्हाका लायक ना. कोणा अशें करून बार्बिक्यू सॉस वा लायक हा पळय तेंका हें लायक जातलें.
हांव मातसो तोंडार मारता हाल्ली म्हणटकूच कोंडो वतलो रे बरो नासो हे कोली सॉस म्हाका अशें करून गोड सॉस आहाय ती म्हाका गोड अशें करून बार्बिक्यू सॉस बा म्हाका लायक नाय साप हे हा मस्त आहा चोड सो नायस काय आतां हांवें ब्रिस्कीट आनी एक ऑर्डर केलें म्हाका तेज म्हाका लायक जालें बायलांचे सदांच तें ते आमडे कितें ऑर्डर करता तेंचे बॉल लागना ते मागीर गोंया खाताय सदांच सो बेजो आपणाची तीन हुई म्हाका तो म्हाका म्हाजें ऑर्डर करता न्ही ओके हांव आनी कितें खावं तेका सांगलें म्हाजें हा म्हणून हांवें तें ऑर्डर केलेलें म्हाका Oh yeah, Where did you want me to? just here. So I can pop it on the end as well. Dropper. Yeah. Do you want the same show again or good? Thank you. गेली होय आम्ही त्यांची बस खाता जाण रे हांव कितें करून हातायतो बट म्हाका नाका चड गोड ना तो सॉरी हा कसो सोऱ्या बबनाच तो बबन ग्लेज तो स्मोक टेरी मातसो बरो अशें करून मातसो हेकोच टेस्ट जातो म्हणून घेयलोलो बट दीस बरें लागलें म्हणटकूच वयतो बट तें चड बरें हा न्हू बिस्कीट होय बिस्कीट पेजा तो गारमे वचा खावपाक हा जी माय झाडाक पीठ भर जाता Apa dore ha? Papi. Ha? Ha. Oi. Dore ha tu. इंक मासुने आडचोड आम ग्रीन ब्रिज हल्ला तो बरो हल्लो Oi, te chiquito zahal tenere. Numbre me otale no. So guys, poi veggio hatini. आती ना होचे पडने को Hatini hatto. Mas to się utwiada. Tego लागून बरे इथून फोकाना नायफान जायत डिझर्ट आहे कोई हा रा माझी ओपदी मरे हाय हाऊंकू ना तू हाऊन कबार केले ऑर्डर करता तुम्ही खायला ते मार्क्स बरे लागतं म्हणायचे कोणी हांगे ओय रे बट म्हाका लायक ना ते म्हाका बार्बिक्यू सॉस हेट सारकी भाभी क्यों ना कोई तो ओय ते बार्बिक्यू भाशेन गोड ते हे सेम केलं तेणी क्रिश्मा केन्नाय ते चड सांगा केन्नाय चड कितें काम सांगा केन्ना ना म्हणना ते हें तेका दवरलें तेणें घारो व्हरपाक स्पेशली तेक तें मेगन ना म्हणटा मेकन ना म्हणून सो आतां हांव गायज हांव म्हाजे हात आतां पळयलें सो कितली सॉफ्ट आहा तें तुमी जाणाय पळय सारकी सॉफ्ट बेश्टें जाता हय बेश्टें अशें करून मेल्ट जाता पळय कितली सॉफ्ट आहा तें सॉफ्ट कातरो लिगून नाका ती कातरूं पासून नाका अरे हय बेश्टें सुरी ला हे गार्फ लायता येलो नेक्स्ट टायम आमी सगळीं येवया हुंय हिंगा तेन्ना तेंका टेरन एली आनी ती आनी हो आमचो न्यू हे एडिशन सो टेरन एली न्यू एडिशन बाब आनी आमची सगळीं हामील केन्ना येवपाक हां केन्ना येवपाचें टेक्सास टेक्सास म्हाका बेश्टें बरें लागता सॉस पण लागता अशें मरे आमची मामा मास बाव उकडून दवरताली अशें करून मासा वा घालपा रे बीफ
massa masala no portal distua bagalpa soft astale तुका दिसता हेणी तें इतलो आदेश कूक केलो म्हणून oi so soft hamatre वो कुकरा मारला गो ha सो आता आमी फूड रेटिंग दितोले je re हा je matre ना डिझर्ट डिझर्ट नाका तो बायल काबार माझ्या आयले ने केले 800 पावल हाटी मात बायल आपण इतली हाताले आपण तितली हाताले म्हणून सांगून येलेली सांगून की ती म्हाका सांगलेले होय तू काय सांगू ना तुका हांव केन्ना लागलो काल लागलो भायर या भायर पूण हांव दुयेंत पडलो म्हूण हांवें तेका मॅसेज हाय बाब म्हाकोडे तशें म्हणले रे बट तुवें म्हाका हिंग येत म्हणून खंय सांगलेले तुका सरप्रायज कॉल दोतो सो म्हाका सांगलें तो काय हांवपा घाल घरा कशें कितें हा दवरूं हें कितें आवडलें हा सो आतां तें डिझर्ट हा तूं बन ना चीज केक पदावली कितें केक अंगणा प्रो कोशे कोण ते कितें वॉफल्स बातोचे आहाय आनी हे स्मोज आहाय मार्शमेलो हे केलेले बरें ना ना कितें लागल कशें लागल तुका हॉट डॉग कॉर्न डॉग हय कॉर्न डॉग 5 out of 10 5 out of 10 तुका म्हाका टेस्ट लेन उगडाच ना ताजो 5 out of 10 कशें मातशें हें हालतें ते चिकन पॉपकॉर्न 7 7 हां तें बरें जालें मागीर आमचे रिब्स 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 शी. खाली रे बरे रिब्स बरे आहले बट म्हाका ते सॉस बरें लागना न्हू सो हांव ताका दितोलें लायक 5 5 मातशें ड्राय हालते तूं आहल तें बरें म्हाका 7.5 आनी मॅक एंड चीज mac and cheese 8.5 8 हांव 8 दिता आनी चिजी फ्रायज cheesy fries कितलो बरो आहलो 7 6 म्हाका ओके Okay, आनी पळय ड्रिंक ड्रिंक 9 9.5 आनी हेचो हे म्हाका 9 9 9.5 टू बेस्ट थाली तें न्हू गो तीख खाते तीख सो ओवरऑल एक्सपिरियन्स हिंग कसो जालो तुका तो कोण येता जाल्यार रेकमेंड करतलो बट रेकमेंड करतलें बट मातशें काय खावपा वना गारबा सारकें पोट रोखडें भरता कशें आनी तुवें ऑर्डरी रॉंग केली कितें ऑर्डर रॉंग केलो कितें ऑर्डर रॉंग केला तें म्हाका करूंक काय ना कॉर्न डॉग मागीर तेच फावटी हांवें तें चिकन सांगलेलें तें करूं नये मागीर तितून आनी पोट करता तें बेश्टी मरे स्टार्टर हापी तुका टेस्टी लागलो हा तुका बरो लागो हिंगा अरे हा बरा बरो लागो न्हू हिंगा तूं बत्ते येतलो हिंगा म्हाजे माय येवपा न्हू तूं तें फ्री न्हू फ्री बी जोड तशेंच तें सो आतां कमी खा आतां आमी मरे कोण तो सोडयतले कळ्ळें न्हू कोण पिड्यार जाता तेणें बील हारीक करपाचें कशें म्हाका हाडल्यार तूं पे कर बरो आहा कोण पिड्यार जाता जाल्यार हा पर तूंय हा तुवें हारीक करपाचें तूं येवपा न्ही आनी गो मेसी चल तेक हें पॅक करूं हें हाली पॅक करता हें आनी सो पळय आमी टेक अवे करताय गायज पळय टेक अवे मागीर टेक अवे सोड जालें हा
आपोय गो ताका हा ती आयको नाही मगो तुझे एक्सक्यूज मी हुई ती आयको नाही किती गो आप हा रस्ताय पुसिंगा तारीख पुस वयताय पळय आता सो गायज आम्ही पळय वयताय घरा आता बरें जालें आमचें जेवण हा बापरे बरो आलो बेजून बरें सेलेक्ट केला सो वेल डन बेजू आनी या वी विल कम बॅक हिंगा येतली आमी पोत्ती सो मे बी आमी सगळीं येतली सगळीं बाराबोन आसतना बरें दिसता कशें सो स्ट्रॉबेरी शेक बरो आलो गो बरो नाहलो कित्याक हा तोंड हाल मी मस्त शेक स्ट्रॉबेरीचो सो या गाइज विल सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग आम्ही नेक्स्ट हितून मेळुया व्लॉगान आनी for those who have not subscribed yet consider subscribing and yeah I'll see you guys in my next vlog until then share kindness and let love guide you.